जेजू म्हज्या देवा, हांव नेतां घेवच्याक तुका. जेजू तूं म्हाका घे, ह्याच मनान हे सकाळी तुज्या पांयाशी आयले. यो यो जेजू म्हजें सगळें तुकाच हांव भोगूंक सोदतां. म्हाकाच तुज्या हातांत घालूंक सोदतां. म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजी कूड, म्हज्या आत्म्यान यो जेजू, आनी म्हज्या आत्म्यान तुजी राजवट चलय. देंवचाराची पदवी म्हूण खरो जीव दिवं. ह्या पवित्र संस्कारान आमचे पासत आजीर जाला. संसार सरोपर्यान हांव तुमचे सांगता आसा. ही ताची बासावणी हे सकाळी आयज आमकां धीर दिवं. खरो जीव देव ह्या पवित्र संस्कारान आसा ही खात्री आयच्या दिसाक आमचें जिवीत चलोवंक ह्या आमच्या देवाक सोमसारको नमस्कार फावो. सगळी स्तुती, सगळी महिमा ताकाच फावो. ह्या पासत कितेंच कुशीन काडिनासतना अनडिवायडेड आमची मान खोल बागावन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान ह्या पवित्र संस्कारान वर्णिपाठ आनी नमस्कार करूया.
जेजू म्हज्या देवा हांव येता दिवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा हांव येता दिवच्या तुका यो वेगी तुयो म्हाका तुजे बेसांव दिवच्या कृपेन करच्या यो वेगी तुयो म्हाका तुजे बेसांव दिवच्या कृपेन करच्या जेजू म्हज्या देवा हांव येता दिवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा हांव येता दिवच्या तुका यो एक गोड करच्या तुझ्या मोगान काळीज म्हजें ओडीलासच्या यो एक गोड करच्या तुझ्या मोगान काळीज म्हजें ओडीलासच्या जेजू म्हज्या देवा हांव येता दिवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा हांव येता दिवच्या तुका जेजू म्हज्या देवा ह्या पवित्र संस्कारान तूं खरेपणी हाजीर आसाय म्हूण हांव ह्या वेळार सत मागता ह्या दिसाची म्हजी भेटवणी तुका हांव करूंक सोदता हांव ओपून दिता हो म्हजो दीस तो तूं मानून घे ह्या दिसाचे सगळे म्हजे सायबा तुका दिता आर्गां आनी दिनवास तुका एक बोल सकाळी म्हाका तुवें जिवो दवरलाय देखून आय एम अलायव म्हजेच भाशेन आनी कितल्या जीव प्राण्यांक आयज हो दीस तुवें दाखयला नवो दीस नवी सकाळ नवी उमेद नवे मारग ते सगळें तुज्याच हातांत परतून दिता म्हजी खुशी न्हय पूण तुजी खुशी करूं तुजी वाट तूं म्हाका दाखयताय म्हूण हांव सत मानता दुनिया तुका आर्गां आनी दिनवास तुजी स्तुती हांव गावंक सोदतां ह्या वेळार आमचे ताळे उबारून व्हडल्यान देवाक आमी वाखाणुया
ताची वचोरी मानून घेवया. तो आमचो देव, आमचो धनी हें जाहीर करुया. जांकां दिसता तांणी व्हडल्यांक सगल्यांक आयकूंक येता ते भाशेन आनी दुसऱ्यांकूय आदार जाता ते भाशेन व्हडल्या ताका तुमचे मागणी जेजू मुखार उबारचे. Jesus, I thank you for this day. I thank you for my life. I thank you for the enormous blessings that you bestow on each one of us, Lord Jesus. Through the sacrament, Lord Jesus, you want to be with us. Thank you for the greatness of the creation, Lord Jesus. Thank you for the little creatures that you have made, Lord Jesus. All part of a system which helps us to live the way you want us to live. Thank you, Jesus, for giving us the joy of having discovered you. Thank you, Jesus. Love you, Jesus. Praise you, Jesus. All the blessings that you are bestowing on me, on my family, for all the good health that we are enjoying. Lord Jesus, I thank you
We have completed the 3 days of the retreat on eco-spirituality. We have got enlightened on many points. But Jesus, help us to be loving and caring towards ourselves and towards our other world. Help us to do the little things that will help us and also help us to sustain Mother Earth, to listen to the cry of the earth and the poor. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. For all their heart blessings that you have bestowed on my family and all the people present here. Thank you, Lord, for all their love, all their mercy. Lord, I praise and thank you for all those people who have given up their luxury, their jobs to serve you, Lord, as stewards on this land. Help us, Lord, that we too may follow those footsteps, that we may be encouraged by their experience. Bless them, Lord, with your strength, your graces and abundant blessings for them and their families. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. I love you, Jesus. तुमच्याकडे कॉल होते तो बोलायचे तुमच्या सोबत तुझं सांगाच असल्या चुकीच्या तुझे शिकवणी बनवण्याचे वागताना दूर राहण्याचे सांगतात असेल तुम्ही राहण्याचे आणि शेती सन्मानाच्या संग्रामाला म्हणजे जीवित नसून मोठाचे पूर्वी तुझ्या मनात तूच मला आधार आणि बोलासाठी बोलून मग तुझा विकास आणि वापरतो. Can a blind man lead a blind man? एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता? दोगूय फणान पडचे ना? जेजू तुजी उतरां सासणाच्या जिविताची उतरां. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमी कुड्डी जायना जावंक आमकां आदार कर. आयच्या दिसा जे कोण कुड्डी आसात ताणी आमकां वाट दाखयना जावंक फावो कर. आयच्या दिसा आमच्या कुड्डेपणान आमी दुसऱ्यांक फोंडान घालिनाशी कर. जावं हे सृश्टीचे बाबतींत, जावं आमच्या संबंधांचे बाबतींत, जावं आमच्या वावराचे बाबतींत, जावं दुसरी मनशां आसात तांचे विशीं आमचें मन आमचे ओपिनियना वाटेन आमी एकामेकाक फोंडान घालिना जावंक आमकां फावो कर. आमी फोंडान पडना जावंक
आमचो हात घट दवर. ही सकाळी दुनिया तुझ्या हातान घालता. जितलीं जाणां दुखवलेलीं आसा, जांकां फटयलेलीं आसा, जांचें मन आपणाक जाय ते भाशेन न्हय, देवाक जाय ते भाशेन न्हय, पूण जे कोण तांचेर आपलो कंट्रोल दवरूंक सोदता तांचे उद्देशीन चलता. ह्या रिमोट कंट्रोल असल्या मनशांक आयच्या दिसाक दुनिया तुज्या हातान घालता. हेल्प अस not to be remote controlled by some people who want to use us. आमचो वापर करूंक सोदतल्यांच्या हातान आमी बावल्यो कश्यो जायना जावन तुजी जाणवाय आमकां दी. तुज्या उतरान आमकां बोल. तुजीं उतरां सासणाच्या जिविताची दुनिया. तुज्याच उतरा वरवीं आयच्या दिसाक आमचें पावल मारूंक तूं आमकां फावो कर. तुजें उतर पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां तूं दितलोय. हेच पवित्र मिसाचे भेटेन तुज्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. हे पवित्र मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता आसतना आमची सगळी मागणी आमी तुजे मुखार मांडटा. सगळीं आमची इंतेसांवां आयच्या मिसाचे भेटेक तुज्या उतरान थीर कर. तुजी खुशी जाल्यार आनी तुजी खुशी तेन्ना ही आमकां फावो कर. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक सगलो लोक जो त्रासान पडलेलो आसा, जावं वेगवेगळी कडेन सृश्टी माता हाचेर आड उपरासल्या, अर्थक्वेक्स आनी फ्लड्स जाल्ले आसा, त्या लोकांक तूं सांबाळ म्हूण आयचे भेटेन आमी मागता. आमचें गोंयचें राज तुज्या हातान घालता. लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन इन गोवा दुनिया तुज्या हातान तूं घे. यू कंट्रोल. आमचे फुडारी आमकां कुड्डी जाल्ल्या भाशेन फोंडान ओडयना जावंक आमकां चतूर रावंक फावो कर. दुसऱ्यांचो फायदो काडूंक सोदतल्यांची मनां बदल. वायट करूंक वेता तेन्ना तांकां आडाय आनी आमकां मोगान एकवटान तुजी रचना सांबाळूंक फावो कर. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची. सोम्या तुजी उतरां सासणीक जिविताची.
आपणाची भोवतीचो वयता सोडलां सुर्गीचो आमचो देव आमचे फावयता सोमेस्तांक लागीं आपयता आपणाचे भोवतीचो वयता परमेश्वर राजवट चलयता राजेर सगळे मोगाचे परमेश्वर राजवट चलयता राजेर सगळे मोगाचे. देव बरो दिसती मोगार बाबडिंदो सगळ्यांक तुमकां हे सकाळच्या मिसाक येवकार दिता आनी आयचे मीस भेटयता फ्रेंझी गॉमिस हाच्या आत्म्याक तेच बराबर ग्रेगोरियन आनी मागूंक लायला एलरिका रोद्रिगीस ताचो वाडदीस आनी बाळ ताची ड्युटी भेटयल्या फ्रांसीस कार्वायल आनी फामील आनी आमचो स्टाफ जे काम करता आमचे इगोर्जेन मनान धरून ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सवे आसूं. घेवन पावलू तिमोथाक चीट बरयता आनी सांगता ध्यान आपणाची काकूत केली. हांव इतलो दुमाडो दितालो इगोज मातीन पूण ध्यान म्हाका आपयलो आनीक आपणाचें उतर परगटूंक ध्यान हें आपोणें म्हाका दिलें आनी देवाक वाकाणटा हें ध्यान अजाप म्हजें सगळें केलें ताच्या पासत देवाक आपणा पासत वाकाणटा. आमी देवाचीं जायत्यो अजापां भोगल्यांत आमी नियाळ करीत जाल्यार आमी देवाक वाकाणूंक फाव आनी मिसान आमकां फाव तो वांटे मेजे खातीर सुरवातीकूच देवाचे फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच कुवा मरी सगळ्या देवतांनी भोगतांक तुमकां भाव भयणींनो म्हजे खातीर आमच्या लागीं विनंती करात म्हूण सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुजे देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायल्लीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचे जे मोगाच्या भुरग्यांचेर दयाल दिसकाव जेचेर आनी बाड धरूंक दवरता देखून खरी स्वतंत्राय आनी सासना जिविताचें दायज आमकां फाव करून मागता. आमचे सुम्याचे पुता येजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेत राजवत चलयता सासनांच्या सासनाक. बागिवोन पावलून तिमोथाक बरयलेली पयली चिठीची सुरवात. आमच्या सोरुंडारा देवाच्या आनी आमचो बरमोसो जावन आसलेल्या
जेजू क्रिस्ताच्या हुकुमान त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्मदूत जावन हांव पावलू बावार्ता वरवीं म्हजो खरो पूत जाल्ल्या तिमोथाक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता कडची कृपा, काकलूत आनी शांती तुका मेळूं. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव आर्गां दितां, कित्याक ताणें म्हाका धीर बळ दिलें आनी म्हाका खात्रेचो म्हूण धरून आपले सेवेक नेमून काडलो. जेजूची हांवें आदीं निंदा केली, ताका धुमाळो दिलो आनी ताका अपमान केले. अशें आसतना देवाची काकलूत हांवें जोडली, कित्याक म्हाका बावाट नासलो तेन्ना हांव नकळो जावन तशें केलें. आनी जेजू क्रिस्ता सोवें आमच्या सोम्याची कृपा म्हजेर उल्फोन आयली, भावार्थाची आनी मोगाची बोत्ती. देवाचें उतर हें. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सायबा तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलाय. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. सर्वेस्परा म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिन वाचतां. रातचो पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोत्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब: सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज. उद्गार. सोम्या, तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कार लोली कर. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुड्याच्यान दुसऱ्या कुड्याक वाट दाखोवंक जाता, दोगूय कोणांत पडचे नात. शीस आपले गुरू परोस व्हरतो न्हय. शिकून पूर्ण जाल्लो शीस तोखे आपले गुरू सारको उतरतलो. तुजे बाचे दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पडयताय, आनी तुजे दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आनी तुजे दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुजे बाक तुज्यान कशें म्हणूं येता, आरे बा राव, तुजे दोळ्यांतली किसोर म्हाका काडून दी. दोंग्या, तुजे दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर तुका बाचे दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवड दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. एका कुड्याच्यान दुसऱ्या कुड्याक वाट दाखोवंक जाता, दोगूय फोंडांत पडटले. संवसारांत जायत पाड संवसार हे भाशेन चलता.
कुड्डे मनीस कांयच ना ताका कांय शिकूंक सोदिनात ते कांय करूंक सोदिनात ते म्हणटच दुसऱ्यांक सांगता तें कर आनी तें कर. तूं सारको चलना तुज्या जिवितांत तुज्यान कशें म्हणूं येता तूं हें कर आनी तें कर कशें म्हणूं येता बिडांत बांदून. तूं कांयच करिना, बऱ्यो वस्तू करिना, देवाच्यो वस्तू करिना, देवाक मानता त्यो वस्तू करिना आनी तूं दुसऱ्याक सांगता हें कर तें कर. तूं कुड्डो आनी ताका कुड्ड्याक तूं वाट दाखयताय. कोणान पडटलें? पयलें कर आनी दाखय. तूं कितें करूंक सोदताय तें पयलें कर आनी दाखय, मागीर सांग. आमच्या भुरग्यांकूय हें कर तें कर बिडांत बांदू, पूण आमीच करिना जायत्यो वस्तू. म्हणटच आमी करून दाखोवंक जाय आनी तेन्ना ही खरी वाट ताका दिसती पडटली. शीस आपले गुरू परस व्हरता न्हय, शिकून पूर्ण जाल्लो शीस की आपले गुरू सारको उतरतलो. म्हणटच शीस आपणा गुरू खाला शिकोवन घेता. शीस गुरूचेवन व्हडलो न्हय पूण गुरूचे भाशेन जावंक वावुरता. शिकोवन घेता 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 आनी गुरूचेच भाशेन जावंक वावुरता. हो की सारको शीस. म्हणटच आमी नेणार मनीस जेन्ना आमी नेणार म्हूण समजता आमी नको तेन्ना आमी शिकूंक सोदता. हांव सगळें जाणा, म्हाका कोणेंय सांगची गरज ना. अशें पात्रादीन भोंवलेले मनीस बिडांत बांदू कांय शिकूंक पावना. हांव सगळें जाणा कांय शिकूंक पावना. पूण हांव खालतो जावन हांव नको खालतो जाता आनी हांव शिकूंक लागता. एक गुरू एक मेंटर हांव सोदून काडटा. म्हाका बूद दितलो हो मेंटर हांव सोदून काडटा आनी ताचे लायन शिकता. कितें करूंक जाय कितें करूंक नाका तें हांव शिकता. हें जेजू आमकां आयज आमकां आपणाची आज्ञा दिता. तुज्या बाच्या दोळ्यांत आसा तें किसो तूं कित्याक पळयताय आनी दोळ्यांत आसा ती पाडी तुका दिश्टी पडना. आमी हाचे चुकी काडटा ताचे चुकी काडटा पूण हांव खंय उत्ता चुकी काडटा तेन्ना. हांव खंय उत्ता. हांव कितल्यो चुकी आहात, कितल्यो हांव चुकी करता म्हज्या जिवितांत आनी दुसऱ्यांक सांगता हें करना तें करना तुजें तूं हिंगा चुकला थिंगा चुकला. तुज्या दोळ्यांत पाटी आसतना कशें तुज्यान म्हणूंक जाता तुज्या बाक म्हाका तुजें किसवर काडून दी. हें जेजू आयज आमकां शिकयता बिडांत बांदून. तुजे दोळ्यांत पाटी तुका दिसना तुजे बाक कशें म्हणूं येता रे बा राव तुज्या दोळ्यांतली किसर म्हाका काडून दी. दोंग्या जेजू म्हणटा दोंग्या हिपोक्रीट. तुज्या दोळ्यांतली पाटी पयली काड आनी मागीर जे बाच्या दोळ्यांत किसर काडून तुका निवड दिसती पडटलें. पयलो तूं बरो जाव. जणेकल्यान आमी बरें जावंक जाय. आमकां ऑथॉरिटी ना अधिकार ना कोणाक कितें सांगपाक हें करूं नाका तें करूं नाका. पूण हांव पयलो बरो जावंक जाय. हांवें म्हज्या जिविताचें नदर मारूंक जाय. कसो हांव जियेतां कसो हांव उलयतां कसो हांव वागतां तें म्हज्या जिविताचें नदर मारूंक जाय. आनी हें आंकडें जिवीत जियेता जाल्यार बरें जिवीत जिवपाक हांवें वावरूंक जाय. आनी तेन्ना दुसऱ्यांकूय मागीर बूद दिवंक जाय. बरें जिवीत जिये बरें तें कर. हें आयज जेजू आमकां आपणाच्यो एडवायस दिता. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C8 पेज नंबर 31. C8. Bye.
म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमचे बापा, जे कोरे भोक्तीचे आनी शांतीची जोर जे मोहिमेक फावता मान आमी दिवचो कर. आनी पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मोनाचे आनी एका काळजाचे आमी जावंक निर्मी. हें मागता क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर करे आनी सत्य जेजू क्रिस्ता चे मोगाचे पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या जेवण शब्दार तें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं कामरच्यो दोनी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सा आपले हात विस्तारून ताणें कोश मरोन सोंसलें आनी मोरणांत जैत व्हरून पुनः जेवपें उगडापें केलें. अशी ताणें कुशी पाडली आनी पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवतां समेस भक्तां सांगाती जे मोहिमेच कितोन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार मोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूंक मागता. जावं ती आमकां आमची सुमेज क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. आपलीच कुशेन कोश मारोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेश परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासरीक कोराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजे उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें दिवंक आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कळर गोशेतले आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर.
आनी लेव आमचे बागयोन बापा, फिलिपनार आमचे गवळी बापा, सिमिया आमचे आदारी गवळी बापा, सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनव जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक चे पडजुडीत मुखां मोपणें फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता हांव कुवामरे देवाची माई संगाती बागेवन झुजाय जपोती बागेवन दोत्तां बागेवन जेवाज आनी सूर्य काडी तुका मानुल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी थंय सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या इजुताय पवित्र आत्म्याचे एकवणादर बापा सर्व नोंद बेबू तुका सासनांच्या सासनाक आमच्या सर्वराच्या मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन हांवें म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता आमची पातकां आनी आमकां पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकण युतां सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखार आनी आमच्या सरणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शान अवतरेकता तर आमकां उदार काकुतीन सूर पातकांनी सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाडटाय. सिमेज क्रिस्ता दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका कोडान सांबाळ. जो शेत राजपूत चलयताय सासनांच्या सासनाक सिम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप आमची काकूत कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिवे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप कटती. हे शिडीचे जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा जिवे देवा, जे उतराचे आनी संस्काराचे जेवणान तुज्या बाळत्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे मोलीक मास रगत घेवन हे भोव वाडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणाक त्या जिविताची भागीदारां जावं पावूं हें मागता क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार दिवं. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून याद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे मुखार शब्दाक आमी गायन घेवया. F6 पेज नंबर 88 दुसरो श्लोक. Jesus,